जे दिसा घडणूक घडली ते दीस माती पडटा मातशी मीठ लावया म्हण सांगपाक आल्फ्रेडान सायमनाक फोन केल्लो. मात सायमन घरा पावच्या आदींच आवय मारिया आनी आल्फ्रेडाचेर वणत कोसळ्ळी. पण कितें जालें तें एक्चुली सारकें? ते हांव बशीर आसलो. म्हाका फोन मारलो तेणी मातशी अरे म्हणून देडला तो. हांव काडा येयलो पयल्या बशीन कोण ना हांवें बस सायडीक येयलो आनी भितर तेका मेवपाक गेलो. पयलीं म्हाज्या पयलीं माती पडली आनी तेजी हय जाल करून हांव धांव मारून गेलो आनी बरी बरी हाडले. मागीर उस्तोपालो तेका. उस्तोपा मागीर वयर काडलें तेका. मागीर शेजारी बेजारी ना झालं तेंका कोण सेव करतलो कोण ना झालं. सोमार दिसा मंडूर वणत कोसळून आवय पुताक मरण आयलें. 71 वर्साची आवय मारिया रॉड्रिग्स आनी 50 वर्साचो पूत आल्फ्रेडाक ह्या घडणुकेत आपलो जीव वगडाचो पडलो. आयतारा दीस उटंगराच्या पावसाक लागून त्या वणटीक फूग मारून ती कोसळ्ळी अशें कळटा. ह्या वणटीचो कांय भाग फाटल्या वर्साय पडिल्लो खंय. मात आर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्या कारणान रॉड्रिगीस घराब्याक तें घर सारकें करपाक मेळूं ना. तांणी तेदे वेळार सरकारा कडेन लुकसाण भरपाये खातीर अर्ज लेगीत केल्लो. ही लुकसाण भरपाय वेळार मेळिल्ली जाल्यार घर दुरुस्त करूं येतालें. मात तांणी मारिल्ले उले सरकाराच्या कानार पडूच नात. आंघोळ दिली पयशे घडनाय म्हणून आमी करून झाले मागून आमचे बिझनेस कांय ना इनकम कांय ना म्हणून आमकडे जायना जाली. व्हडली व्हडली त्यो सामक्यो आमकडे घडना म्हणून मागीर तेन मम्मीन करून घाले करू घातलेलें. आतां 6 म्हयने जाले म्हणटाय ती आमी भितर गेलो म्हणटाय पूण अजून कांय येना म्हणल्यार दुसरी मोडली. आतां तुमकां हेणी सांगलां सीएमान सांगलां की करची बेगीन करून दिता म्हणून तुमची दिता म्हणलें सगळें करून दिता. आमकां आनी कांय नाका फकत घर आमचें उबी करून दिल्यार पुरो. इतलेंच आमकां वयर स्लॅब नाका न्हू म्हणून उंच नाका आमकां. धाकटें तरी आमकां करून दिवचें. भुरगीं आहा म्हाजी 2 जाणां. सायमन, ताजी घरकान्न आनी तांच्यो 2 धुवो सध्या शेजाराच्या घरात आलाशिरो घेवन रावल्यात. मुख्यमंत्र्यान तें घर सारकें करपाचें उतर दिलां. देखून रॉड्रिगीस घराबो घर शाबूत जाल्या उपरांत परत आपल्या घरात रावपाक वचपाची आस लावन बसल्यात. आनी कोणाचो आदार ना. आतां तुमी खंय रावतात? आमी लोकांगेर रावता. शेजारीन आमकां घर दिला राव म्हणून. आपणागेर राव यो आय तुमी हिंगा लागीं. आमकां दिताली पंचायत मातशें मुखार दिताली आमकां. आमी म्हणलें आमी वचना इतले पयस कित्याक आमकां हिंगा रावपा जाय. आमी हिंगा भुरगीं भरपा हिंगा जालें. आमी म्हणलें हिंगाच रावताय लागीं. मागीर ती भायर म्हणपा लागला म्हाज्या घरान थिंगा भितर सरय तुमी म्हणपा लागली. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार.